काणकोणचे रवींद्र भवन सुरू करपाक एक मुहूर्त सरकाराक अजून सापडना। पयर कला मंत्र्यान पळोवणी करून मिडियाक सांगले ऑगस्टा मेरेन लोकार्पण जातले। काल सभापतीन येवन सांगले डिसेंबर मेरेन जातले। दोगांचेय तकलेंत खाशेल्यो संकल्पना आसात। दोगांकय खंय सगळ्या सुविधांनी सज्ज भवन जाय, पूण 10 वर्सां चलिल्लें काम नेमकें केन्ना सोंपतलें आनी लोकांक हक्काचें भवन मेळटलें काय ना हें आतांच काळच सांगतलो। काणकोण तालुक्यात जे रवींद्र भवन आसा तें रवींद्र भवन गेली 10 वर्सां जाली सुशेगादपणान चलता। ह्या विशयाचेर काल क्रीडा आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांगासर येवन ताणें भेट दिली आनी कितें प्रॉब्लेम आसा ह्यो गजाली ताणें आपल्याक सांगात आपूण जाग्यार घालता अशें सांगलें। पूण त्याच बरोबर ह्या रवींद्र भवनात जें काम चलता ते सरकाराचे कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर्स आनी हांचे भितर कितें तरी मातसो वाद जालो आनी ताका लागून काम हें स्लो जालें। आनी तें कित्याक स्लो जालें आनी तो वाद कितें कसो कितें आसा आनी एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें आसा हें जेन्ना काणकोणचे आमदार आनी सभापतीच्या कानार पडलें तेन्ना त्या वेळार ताणेंय ह्या रवींद्र भवनाक भेट दिली आनी एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें आसा तो डिस्कस केलो आनी संबंदीत जे ऑफिसर आसा GIDCचे आनी आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर हांकां घेवन ताणें तोडगो काडून बेगिनान बेगीन रवींद्र भवन जाग्यार घालचें अशें तांकां आदेश दिला। म्हाका तशें पळयल्यार ते 2019 प्रोजेक्ट सोंपपाक जाय आशिल्लो, तरी सुद्दां कोरोना ह्या सगळ्या गजालींनी डिले जाल्लो आसा। पण आज आमकां सादारणशें 1 वर्स कोरोना फ्री जावन आमी 1 वर्स जालें। अपेक्षा आसा काणकोणच्या सगळ्या लोकांची, आमच्या सगळ्यांची अपेक्षा आसा की ताबडतोब हो प्रोजेक्ट इतके वेळ लायनासतना बाबा फुडल्या 6 म्हयने तरी आमकां काणकोणांत ताचो लाभ घेवपा खातीर फ्री करचो किंवा आमकां ताजें इनोग्रेशन करपाक मेळटली ही अपेक्षा आसा। म्हणून आमी पयर एक मिटींग जाली आनी म्हणून आज सायट इन्स्पेक्शना खातीर आयिल्ले। पयलीं मिटींग अनेक विशय डिस्कस जाल्ले आसा आनी सादारणशे एक सप्टेंबर पयलीं हे सगळे जे मेजर सिवील वर्क जे आसा तें सोंपप आनी बाकी टॅक्निकल ज्यो आसा न्ही 1-2 म्हयन्यांनी की बिफोर डिसेंबर पयलीं ताजें इनोग्रेशन करप असो एक टार्गेट घेवन वताले। सिवील वर्क्स आसा ते आमी कॉन्ट्रॅक्टराक टार्गेट दिल्ले आहा टील ऑगस्ट पर्यंत कंप्लीट करपाक। तेच्या उपरांत मागीर बाकीचे फिनिशींग वर्क्स आसतले आनी ऑडियो विज्युअल हो एक मेजर कंपोनंट। आनी तशें हें ऑडिटोरियम पळयलें जाल्यार 800 लोकांचे क्षमतेचें ऑडिटोरियम तें व्हडलें ऑडिटोरियम आसा आनी त्या हितूंतल्यान ते कंप्लीट करता म्हण आसा। एक बाय नोव्हेंबर एंड पर्यंत कंप्लीट करून आमी डिसेंबरान टोटल लोकार्पण करपाचो असो हें आसा। पयर स्वता कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे येवन पळोवणी करून गेलो। तेणें ऑगस्टाचो मुहूर्त सांगिल्लो। एज पर माय इंजिनियरा कडेन हांवें जेन्ना कम्युनिकेशन केलें त्या वेळाचेर एटलिस्ट एक मिड ऑगस्ट असो आमचो टेंटेटिव्ह अंदाज आसा। पण लेट अस कीप इट एट ऑगस्ट म्हळ्यार आमी कंप्लीट करपाचो आमची पूर्ण तयारीन आहा। मुळात रवींद्र भवना सारकिल्लो प्रकल्प 10 वर्सां हुमकळोच कित्याक ताच्यो जापोय पत्रकारांनी मेळोवपाचे यत्न केले। कॅमेऱ्याचेर आयिल्ल्यो गजाली पळयात। वो मैंने रिकॉर्डिंग बनाया, बाद में बंद कर दिया। उसके बाद दारू पिलाने को लेके जाता है स्टाफ को, 6 बजे तक दारू पीता है, हर महीने पार्टी मनाते हैं। साइड पे इशू हम बाद में करते नहीं स्टाफ क्यों नहीं रहता है? कामगाराची वादा लागून परत काम बंद पडचे ना आणि काम म्हणून आज आमी तांकां विनवणी केली की सायटीर येयात की हे विशय जे आसा न्ही ते जोपर्यंत सॉर्ट आउट जायना तोपर्यंत प्रोजेक्टाक डिले जावपाक तो विषय जो आसा तो डिपार्टमेंट वर इन्फ्रास्ट्रक्चरान फॉलो करपाचो काय त्या कॉन्ट्रॅक्टरान करपाचो? ना कशें आसता आतां इश्यूज कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट आसता हेंच्या मदीं सदांच हें नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन एकदम मातसो एस्कलेट जाता। सो थंयसर आमी येवन इंटरफियर जावन मागीर फायनल डिसिजन आमी दितात कशें कितें फुडें वचपाचें। आनी एक खंयचेय 2 जाण मनीस जेन्ना पळय काम करता, एक ऑथॉरिटी म्हणून काम करता आनी दुसरो एक्झिक्यूट म्हणून करता। सो एक ऑथॉरिटी म्हणून आसता तो सांगता हे आपल्याक ह्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे जाय जावं ही क्वॉलिटी मेंटेन करपाक। दुसऱ्यांचें परसेप्शन वेगळें आसूं शकता। सो तें न जावपाक लागून आतां आमी कितें केलां आमचोय स्टाफ इंजिनियर हांगा रेग्युलर सायटीचेर अवेलेबल करून दिल्लो आसा। नॉर्मली आमी फक्त मेजर कितें हें जाता तेन्नाच GSIDCचो स्टाफ येता, अदरवायज इट इज ऑलवेज प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट आमचो आसता तो सायडीर आसता। बट देन लोकांक प्रोजेक्ट बेगीन दिवपा खातीर आनी अशें कितें इश्यूज आसा जाल्यार ते सॉर्ट आउट करपाक एक कोण तरी न्यूट्रल एजन्सी जाय म्हणून आमचे GSIDCचे स्टाफ ऑन रेग्युलर बेसीस हांगा येता। पण हे एक रिजन आसूं शकता प्रोजेक्ट डिले जावपाक? आय थिंक खंयच्याय हितूंतल्यान सपोज तर कन्फ्रंटेशन जालें जाल्यार इश्यूज हो जाता। सो तो न जावन
जावपाक जायना ताका लागून आमी एक एफर्ट्स घेतलेले आहा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.